दक्षिणेत कोणाक तेको दिवचो हाचेर आनासेत आनी राधाराव मदीं कोफुसांव। आनासेत म्हणटा युगोडेपा अधिकृतपणान आपाक तेको दिता, जाल्यार राधाराव काँग्रेसीचे माचेर वचून करता सार्दिनाक सपोर्ट। निमणे कडेन बाबुशान दिलो राजीनामो गोवा फॉरवर्डाचो आनी तेच बरोबर ग्रेटर पीडीएच्या अध्यक्षपदाचो। बेरेस्तारा वावुरपे वांगडा बसका घेवन घेतलो काँग्रेसीत वचपाचो निर्णय। फादर कोसेसांव डिसिल्वान निमणी मागली वेंचणूक आयोगाची बिनशर्त माफी। चर्चींतल्यान शर्मावत केल्लें दुस्वास करपी विधान, पूण तारा केरकराच्या मतान फादर कितेंच चुकीचें उलयलो ना। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि मंत्री निलेश काब्रालाच्या घराकडेन बसतले धरणे धरून। खण प्रश्नावेल्यान खण अवलंबितांनी दिली शिटकावणी। वेंचणूक जाल्या उपरांतय चालू दवरतले आंदोलन। येवकार, हांव जवाहर बर्वे। आतां पळयत खबरो विस्तारान। युगोडेपात फूट पडल्याशें दिसता। युगोडेपाचो सरचिटणीस अनाक्लेत आनी उपाध्यक्ष राधाराव ग्रासियसान लोकसभा वेंचणुकेत वेगवेगळ्या उमेदवारांक तेंको उक्तायला। अनाक्लेतान आम आदमी पक्षाचो दक्षिण गोंय उमेदवार एल्विस गोम्साक तेंको दिला, जाल्यार राधारावाक भाजपा विरोधी मतां फुटिल्ली नाकात। राधाराव उलयला तें ताचें वैयक्तीक मत, पक्षाची भुमिके विशीं ताचो कसलोच संबंध ना अशें युगोडेपाचो सरचिटणीस म्हणटा। दक्षिण गोंयची लोकसभेची उमेदवारी दितना काँग्रेसीन युवा चेहऱ्याचो विचारच करूंक ना। देखून लोकांनी एल्विसाक मतदान करून काँग्रेस आनी भाजपाक भायर मारचें अशें ताचें म्हणणें। पळयात ताचो युक्तिवाद। That is his personal opinion. The party is with us. Party is of the opinion that we should vote Elvis Gomez. That is his personal opinion. Personally, he goes everywhere. Radharav is found on the platform of Babush, but Radha is found on the platform of Churchill, of Joachim. He is found on the platform everywhere. He personally he is pursuing his own agenda. That has nothing to do with the party agenda. Party thinks of the state, of our own state, and of the people of the state. That was a golden opportunity for the Congress to revamp its own, to revive its own strength, because the government of the day had accumulated such a massive amount of ill will against itself that the Congress could have walked in without any difficulty. But unfortunately, the Congress leadership is today become senile. I call them senile, because basically, if they were alert, they would have fielded a young man or a young woman to contest these elections and got through them. They have fielded a tried and worn-out politician who was not given a ticket on the last occasion because he was old, whose performance during the last three elections after he was elected has not shown any results for the state of Goa, and we are today in a disastrous mess. So, and on the other hand, the BJP, he is my colleague Savoykar, is a gentleman, but at this point of time we cannot support the BJP because it will lead to upheavals everywhere. There will be a violence, there will be disruption of the way of life, precisely because they are now insisting that they will withdraw Article 370 from the Constitution and do away with 35A also, and thus deprive them of the special status that Kashmir is having. That will lead to disastrous consequences if we elect them to power. Now there is a rumor being spread by the Congress party saying that if you vote for AAP, then Congress will get elected. My reasoning is different. If I say that all of us must vote for AAP, then we defeat both of them together. We defeat the Congress and we defeat the BJP also, who are not wanted. And we require young people. We require the youth to take the state forward. भाजपा विरोधी मतां फुटूंक जायनात। देखून लोकांनी आपाच्या उमेदवाराक मतां दिवची न्हय असो उलो राधारावान काँग्रेसीचे माचयेवेल्यान लोकांक मारिल्लो। ह्या वेळार मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतूय उलयलो। हांव आत्तां बेतालबाटीची मिटींग करून आयला। बेतालबाटी बाबा चांदाली मिटींग आसा, आनी सडनली त्या मिटिंगेक आमच्या स्टेजीचेर एडवोकेट राधाराव ग्रासियास आयलो। आमचे सगळे कार्यकर्ते अबुजात, कारण राधाराव ग्रासियास म्हणजे तो काँग्रेसचेर सदांच कोंत रोवलोवपी। म्हाकाय दिसलें हो म्हटलें कितें स्टेजीर चडला, कितें कुफसांव करतलो काय कितें हाच्या म्हणून। राधारावाक कोणें कादेल बिदेल ऑफर केलें, अरे बस बस काँग्रेसच्या स्टेजीर आपूण बसना म्हणपाक, आनी सरीत जालें। आज आपूण आयला की देशाच्या मुखार क्रायसीस आसा, क्रायसीस। देश कोणाच्या हातांत वचपाक जाय। आपूण काँग्रेसचो सपोर्टर न्ही, आपूण काँग्रेसचेर कोंत, काँग्रेस करता तें आपल्याक मान्य ना।
पूण बीजेपीन जे 4 वर्सांत केले 5 वर्सांत केले ते काँग्रेसीन केन्नाच हाचे पयलीं केले ना, करपाचो प्रयत्न केलो ना. म्हणून आपूण सांगपाक आयला खंयच्याय परिस्थितीत परत बीजेपी येवपाक जायना. ताणें तेंय सांगलें की आम आदमी हांगा रावल्या, चुकून सुद्दां एक मत आम आदमी घालनाका, आम आदमी जिखपाक शकना. तांकां मत घालप म्हणजे बीजेपीक फावरात करप असं ताणें साज स्टेजी वयल्यान सांगलें. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. पणजेची पोटवेंचणूक लडोवपा खातीर ग्रेटर पीडीएचो अध्यक्ष आनी गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो उपाध्यक्ष बाबूश मोन्सेरात निमणो निर्णय घेवपाचे तयारीत आसा. ग्रेटर पीडीए तशेंच गोवा फॉरवर्ड पक्षाचोय राजिनामो दिता अशें बाबूसान गोवा 365 कडेन उलयतना सांगलें. बुधवारा ताणें ताच्या वावुरप्या सांगातान बसका घेतली. काँग्रेसीचो तेंको घेवन पणजेची पोटवेंचणूक लडोवपा विशीं तो बिरेस्तार निर्णय घेतलो. आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार भायर पडिल्ल्यान पणजे विधानसभेची सुवात रिती जाल्या. 2.5 दशकां पणजे मतदारसंघाचें प्रतिनिधित्व केल्या उपरांत केंद्रीय मंत्रिमंडळात कांय तेंपा खातीर पर्रीकारान संरक्षण मंत्रीपद सांबाळिल्लें. Yeah, I resigned from the Greater Panjim PDA and from Goa Forward Party also. डिसिजन कितें आहा तुमचें कशें कॉन्टेस्ट करपाचें पडलें? Now I am contesting as independent. I am looking for a support from the Congress Party. I am still asking for their support basically. ते जर तुमकां जॉईन जा म्हणून हें करीत जाल्यार रिक्वेस्ट करीत जाल्यार No, let us see. No, still what I am trying to say is I am trying to get the support from the Congress Party. We will see. No, we will decide. I will decide tomorrow. नो डिसिजन येता. No decision yet. केन्ना पर्यंत? Tomorrow, sir. Yeah, tomorrow. Tomorrow is basically what has happened. I have called my supporters tomorrow morning at 10 o'clock. Basically to show strength as far as Panjim is concerned. ताळगांवच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. रायचो फादर कोसेसांव डिसिल्वान निमणी वेंचणूक आयोगाची बिनशर्त माफी मागली. चर्चीतल्या शर्मावात मनोहर पर्रीकारा विशीं तो आक्षेप घेवपा सारकें उलयल्लो. परत अशे तरेचो राजकीय शर्माव दिलो जाल्यार खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी वेंचणूक आयोगान ताका दिल्या. चर्चीनय ते विशीं अधिकृतपणान दिलगिरी उक्तायल्या. फादर कोसेसांवाच्या शर्मावाचो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाल्लो. त्या उपरांत भाजपान ताचे विरोधात वेंचणूक आयोगा कडेन कागाळ केल्ली. भाजपाक मतां दिवं नाकात अशें सांगतनाच देवान ख्यास्त दिल्ल्यानच पर्रीकाराक कॅन्सरान मरण आयलें अशें ताणें शर्मावत म्हणिल्लें. दक्षिण गोंयचो निर्वाचन अधिकारी अजीत रॉयान ते विशींची चवकशी केल्ली. अजीत रॉयान हे विशीं कॅमेऱ्या म्हऱ्यांत उलोवपाक न्हयकार दिलो. तरी हे घडणुके संबंदात ताणें अधिकृत प्रसिद्धी पत्रक काडलां. तातूंत तो म्हणटा फादर कोसेसांवान आपली चूक मानून घेतल्या, ते खातीर ताणें माफी मागल्या. फुडाराक असले प्रकार घडचे न्हय हाची जतनाय घेवची, नाजाल्यार वेंचणूक आयोग खर कारवाय करतलो अशी ताका शिटकावणी दिल्या अशें अजीत रॉयान म्हटलां. चर्चीनय फादर कोसेसांवाक परतून अशी चूक करची न्हय हाची जतनाय घेवपाची शिटकावणी दिल्या. लोकांच्यो भावना दुखवल्ल्यान डायोसेसन केंद्रान खेद उक्तायला. चर्चींतल्या प्रिस्टान राजकीय भाश्य करचें न्हय, खंयच्याच पक्षाचो वा पक्षाच्या उमेदवाराचो प्रचार करचो न्हय अशी शिटकावणी चर्चीन ताका दिल्या. जाल्यार सवेराची फुडारी तारा केरकारान फादर कोसेसांवाच्या विधानाचें पुरायेन समर्थन केलां. शर्मावच्या वेळार कोणाक मत दिवचें तें फादर सांगताच. 2012चे वेंचणुके वेळार मनोहर पर्रीकार चर्चीचो तेंको मेळोवपा खातीर आर्चबिशपाक कित्याक मेळिल्लो असोय प्रश्न ती करता. पळयात तिचो युक्तिवाद. पण फादरान अशें कितेंच वायट उलयलें अशें म्हाका दिसना. तुमकां खबर ना, ह्या सरकारान लोकांची भर पावसान घरां मोडल्या. त्या वेळार लोक पळय श्रापाले आनी तो किडे पडोन मरतलो म्हटलें. उठा तुमी कितें केलें तुमकां खबर ना. गरीब लोकांक तुमी त्रासान घातले आनी तुमचे इलेक्शनाचे परत इलेक्शनाक रावपाक जाय म्हणून तुमची नांवां केशींसून काडून घेतली. तुमी भायर मोडून घेतले. दुसरी गजाल एक आसा, वेळी कितें केलें तुमी. चर्चीन येदो व्हडलो बोवाळ जालो, PSIक मारले, थंय PSI कपिल नायकाक बी मारले, पुलिसांक मारले, थंय येदो व्हडलो बोवाळ जालो. आतां त्या हितून सुद्दां जाय जी कलमां घालूंक जाय आसली ती कलमां तुमी काडून दवरली तुमकां सगळ्यांक बेनिफीट मेळोंक जाय म्हणून. BJPची साध्वी म्हणून जी येयल्ली गोंयांत येता तिणी सांगलेलें की आयचे मास्क आतां तांकां जळोवन मारपाक जाय म्हणून. अरे तुमी तो योगी साधू तो साधू कसली भाशा उलयता. साधू म्हणून साधूचे कपडे घालता तो आनी उलयता भाशण कसलें तो. म्हजो फूल सपोर्ट आसा फादराक. फादरान कितें केलां आनी फादर जो उलयला आजूच फादर उलयना, हेच्या पयलीं सुद्दां फादर चर्चीन जाय ते उलयताले.
आनी तेंचे इलेक्शन येयले की लोकांक तेंचे खुबशे लोक असल्या कारणान जो MLA आसता तो वचोन ताका मेळटा आनी सांगता बाबा म्हाका तुज्या लोकांचो सपोर्ट कर म्हणून, आनी तो फादर सांगता तुमी लोकांक ताका सपोर्ट करात, चोयात ताका एक फावटी हाडून पळयात अशें विशय म्हणून फादर सांगतात ना, अशें म्हणून काय ना, तितून काय वायट ना. मनोहर पर्रीकर जेन्ना ताका सगळे 21 सीट मेळ्ळे तेन्ना बिशपा कडेन मनोहर पर्रीकर स्वता गेल्लो आनी ताका सांगलें की गोंयभर मातशें आमकां लागून उलय की लोकांक क्रिस्तांव भावांक सांग की एक चान्स आमकां दी म्हणून, आनी त्या वेळार ताका 21 सीट मेळयले. तेन्ना फादर उलयल्लो BJPक लागून, जाल्यार तेन्ना फादरीन कितें रॉंग करूंक ना म्हणून तुमकां दिसोंक ना. मडगांवच्यान आमचे खबराकार रमेश नायक रावत आणि संदीप तुयेकर. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. राज्याचो आनी तेच बरोबर देशाचो फुडार घडोवपाचे प्रक्रियेत म्हत्वाचो पावंडो आशिल्ली वेंचणूक तोंडार येवन पावल्या. मतदारसंघातले प्रश्ना कडेन पळोवपाक वेळ नाशिल्ले उमेदवार फुडारी आतां वेचून वेळ काडून मतदारांक मेळपाक लागल्यात. मतदारय शाणो जाला, तो तांचे निष्क्रियतेक जापय विचारपाक लागला, घाम काडपाक लागला. हे खेपे तो कोणाक मत दितलो? चला घेऊया अदमास. तुझे मत कोणाक? भाजपाचो दक्षिण गोंय उमेदवार नरेंद्र सावयकारान बुधवारा वास्को प्रचार केलो. परत वेचून आयलो जाल्यार फुडल्या 5 वर्सां खातीर तयार केल्लें धोरण तांणी जाहीर केलें. आमकां सगळ्यांत म्हत्वाची जशें इन्फ्रास्ट्रक्चर आतां फाटल्या 5 वर्सां भितर गोंयांत जे हळूहळू करून रेज जाल्लें आसा. दुसरी गजाल जी म्हत्वाची आसा ती म्हणजे ट्युरिजमाचो डेव्हलपमेंट. कारण आमचें ट्युरिजम जशें बीच सायडीन आसा तशें इंटरलँड ट्युरिजम भितरलो ट्युरिजम गांवां भितरलो गोंय ट्युरिजम डेव्हलप करचो, तेजे खातीर सेंटराच्या माध्यमांतल्यान मदत ताका मेळची. आनीक तातूंतल्यान एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जॉब क्रिएशन हें तातूंतल्यान जावं. त्याच बरोबर हांगासर सॉफ्ट इंडस्ट्री, नॉन पोल्युटींग इंडस्ट्री येवची की तातूंतल्यान आमच्या हांगासरल्या भुरग्यां खातीर आमी जॉब क्रिएट करपाक शकतले. आनी हें सगळें करता आसतना सुद्दां हांगासरले मायनिंगाच्या संबंदांतलो इशू जो आमी वर्सभर हे सगळें फॉलोअप करीत आसा आनी जो कोर्टा भितरूय तो इशू आसा तातूंतल्यान तोय इशू बेगीन सुटावो करून तेजे एक निश्चितपणान तो लोकांक लायव्हलीहुडाच्या नदरेंतल्यान तो म्हत्वाचो आशिल्ल्या कारणान तोय प्रश्न सुटावो जावचो. मडगांवचो आमदार आणि काँग्रेसीचो प्रचार मुखेली दिगंबर कामतीन बुधवारा ताच्या मडगांव मतदारसंघात फ्रांसीस सार्दिनाचो प्रचार केलो. एक टेररा भशेन वातावरण तयार करप अशें केन्ना काँग्रेसीन केलें ना. आनी म्हणून आज जी आश्वासनां सरकारान दिल्ली, हांव तागेले चड आश्वासनांनी वचना, हांव एकच आश्वासना कडेन ताचेर तुमचें लक्ष व्हरता. ताणें म्हणिल्लें की आपलें सरकार हाडा, अच्छे दिन लावूंगा. अच्छे दिन कोणाक मेळ्ळे म्हाका खबर ना. म्हाका कोण म्हणटा आमी मॅग्निफायींग ग्लास घेवन सोदतात अच्छे दिन खंय दिसता काय म्हणून. अजून अच्छे दिन लोकांक दिसतात. गोंयच्या अल्पसंख्यांकांची मतां भाजपाकच मेळटली असो विश्वास भाजपाच्या अल्पसंख्यांक विभागान उक्तायला. पक्षा आड चलिल्ल्या प्रचाराचो भाजपाचेर परिणाम जावचो ना अशें तांचें म्हणणें. गोवा मायनॉरिटी दिस टायम वोट फॉर BJP. गेल्ल्या वर्सा लास्ट इयर प्रायम मिनिस्टर मोदी सावदी गेलो आनी किंगाक मेळ्ळो आनी किंगा कडेन डिस्कस केलें आनी तेजे कडेन परमिशन घेवन गेल्ल्या वर्साक करीबन 1350 बायलां हजार बसून आयली. दिस इयर करीबन 2450 हाजी बायलां वयतली. Let me ask the Congress, what has the Congress done to the Christian community during their rule in Goa and in India? Whereas I can proudly say जेन्ना भारतीय जनता पार्टी बाब मनोहर आमचो सोंपिल्लो बाब मनोहरभाई पर्रीकर चीफ मिनिस्टर जालो, सगळ्यो स्किमी लागू जाल्यो आनी ह्यो स्किमी जेन्ना लागू जाल्यो कोण हिंदुवांकूच म्हणून लागू जाल्यो. आमचे खबराकार वास्कोच्यान हिरू महाले, मडगांवच्यान संदीप तुयेकर आणि काणकोणच्यान देविदास गांवकार.
23 तारखेमेरेन खणीचे बाबतीत ठोस पावलां उबारूंक नात जाल्यार 24 तारखेच्यान मंत्री निलेश काब्राल आणि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या घराकडेन वचून बसतले अशी शिटकावणी खण अवलंबितांनी दिल्या. खणींचो प्रश्न न्यायालय मुखार मांडपा खातीर नवो वकील नेमचो, जाता तितले बेगीन प्रतिज्ञापत्र सादर करचे ह्या मागण्या खातीर गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंट परतून एकदा मुख्यमंत्र्यांक मेळपाचे आसात. मायनिंग कन्सेशनांचे रुपांतरण करपी 1987चे कायद्या प्रमाण खणीची लिजां 2011 वर्सा सोंपल्यात. गोंय सरकारान सर्वोच्च न्यायालयांत प्रतिज्ञापत्र सादर करून ही लिजां 1957च्या बदला 1987च्यान चालीक लावची अशें गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटान मागिल्लें. 15वेर हे याचिकेचेर सुनावणी जावपाची आसली, पूण तंत्रीक कारणांक लागून ती अजून सुनावणेक येवंक नात. फुडले सुनावणेची तारीख बिरेस्तारा वा शुक्रारा कळटली. आज आमची सगळ्यांची मिटींग जाली. गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटचे जे ऑफिस बेअर आसा ते मिटिंगेक काही आमी निर्णय घेतले. तातूंतलो एक निर्णय जो आसा तो असो आसा की CMक रिक्वेस्ट करप हे बेगीनच्या बेगीन एफिडेविट फायल करून ही केस प्रॉस्पेक्टीव करून घेवप आनी बेगीन मायनिंग सुरू करप हे आमचें एक डिसिजन जाल्लें आसा. कदाचित लिस्टिंग जे 15 तारखेक जावपाचें आनी सुप्रीम कोर्टान जावना कारण टेंटेटिव्ह लिस्ट आसा तें जर आतां 22 तारखेक जातलें की ना हें शुक्रारा किंवा शेनवारा कळटलें. तें लिस्ट जाल्या नंतर परत एकदा आमी चीफ मिनिस्टर वचून मेळटलें बाबा तुमी एफिडेविट केन्ना फायल करतात, एडवोकेट केन्ना चेंज करतले हें आमी ताका विचारपाक वयतले. एफिडेविट जें ते म्हणटात जें चीफ मिनिस्टरान लेट मनोहर पर्रीकारान जेन्ना लेटर केल्लें की हें मायनिंग प्रॉस्पेक्टीव आसचें म्हणून गोवा एसेंब्लीन रेजोल्युशन पास केल्लें की हें कायदो एमेंड करा आनी प्रॉस्पेक्टीव करा म्हणून हें लिटिगेशन नाका म्हणून त्या पद्दतीचें एफिडेविट जें तेंच्यांनी आमकां एश्युअर केलां तें केल्या नंतरच आमी समजतले की तेंच्यांनी आमकां हेल्प केला. जर 23 तारीख पर्यंत कांय करिना जाल्यार कारण आतां इलेक्शन कोड हे त्यो गोश्टी आसात. 24-25 तारीख आमी काब्राल आनी चीफ मिनिस्टर दोगोय मायनिंग बेल्टाक आसल्या कारणान तेज्या घरा कडेन वचून बसतले मायनिंग डिपेंडंट. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. पेडणेच्या तुये वाठारांतल्या भौम वाड्यार फाटले 5 दिसां सावन उदकच येना. आयज फाल्यां करीत लोकांनी 5 दीस वाट पळयली, पूण अखेरेक पाशियेस काबार जाल्ल्यान थळाव्या बायलांनी एकठांय येवन पंप ऑपरेटराक घेराव घालून जाब विचारलो. भौम वाड्यावेल्या बांयेचें उदक आटला देखून थळाव्या लोकांक उदकाची पुरवण सारकी जायना. फाटल्या 2 म्हयन्यां सावन उदक सारकें येनाशिल्लें तरी आसतना मेळटा त्या उदकाचेर समाधान मानून लोक वगी राविल्ले, पूण फाटल्या 5 दिसां सावन उदकच येनाशिल्ल्यान थळावी बायलां चाळवल्यात. भौम वाड्यार उदकाचो प्रस्न निर्माण जावपाचें पयलें कारण म्हळ्यार चांदेलाच्यान येवपी उदक बंद जालां आनी दुसरें म्हळ्यार भौम वाड्यावेली बांय आटल्या. ज्युनियर अभियंत्यान लोकांचें म्हणणें आयकून घेवन पयऱ्यान उदक सोडपाचें उतर दिलां अशें थळावो नागरीक उत्तम नायकान सांगलें. गेली 5 दीस जाले, कालचो दीस जर सोडलो जाल्यार आमकां उदकाचो इतलो प्रॉब्लेम जाला की घरान एक कळशी सुद्धा थेंबभर उदक आमकां मेळोंक ना. गेले 2 म्हयने जाले आमकां ह्यो पाणयाचो प्रॉब्लेम हे आसा, पण सगळ्यांनी पाशास काडून रावून थोडे जे उदक येताले तेतून समाधान मानून घेतले. 5 दीस आमकां जे उदक येवंक ना तेका लागून काल आमी आयज हो आमचो तुयांतलो PWDचो वॉटर पंप फाटल्यान आमची बांय आसा ते बांय आनी जी आमची वयर टाकी आसा ते दोनूय टाकयेच्यान आमकां अख्ख्या गांवांत पाणी सोडटा आनी हांगा थंय तेंचो पंप ऑपरेटर आनी जे PWDचे ऑफिशियल्स असतात ते हांगा हे करतात. सो आमच्या बायलांनी तेंचे जेन्ना पाशास काबार जाले काल सांजचे 5 सुमार तेंच्यांनी हांगा सगळीं जाणां येवन ते ऑपरेटराक येवन जाब विचारले की आयज जो ज्युनियर इंजिनियर पब्लीक वर्क डिपार्टमेंट पेडणेच्यान आयज हांगा येवपाचो आसा आनी तेकाच लागून मेळपाक आयज आमी हांगा सगळीं जाणां येयलेलीं आसा. तेका आमी आमचो जो प्रॉब्लेम आसा तो सांगला, बरे भाशेन तेका सांगला आनी तेणे आमकां अश्युरन्स दिला की हो प्रॉब्लेम परत तुमकां जावचो ना. जर तुम्ही पळयले जाल्यार गेली 10-12 वर्सां आमकां पाणयाचो अजिबात प्रॉब्लेम नासलो, पण ह्याच वर्सा अशें जालें की 2 म्हयने जाले आमकां ह्यो इतलो प्रॉब्लेम जाला. हेचे कारण म्हणजे 2 आसा. एक तर आमकां चानेलचे जे उदक आमच्या टाकयेक येताले ते उदक येना आनी जी आमची फाटल्यान बांय आसा
जेका लागून आता वो एप्रिल आसा तेका लागून ती बांय आटलेली आसा. तांचो प्रॉब्लेम आसलो की तांकां दिसा उदीक येनासलें म्हण. सो आमी कितें केलें आतां नायटीक तांकां हें केलां, अरेंजमेंट केला अल्टरनेट डे. एक सकाळी सांजचे 7 ते रातची 2 मेरेन तांकां उदीक येतलें. उदका प्रॉब्लेम कितें बोमवाडा बीन हांगा आमची ओपन वेल आहा न्हू, तितूंतल्यान पंपींग करता. सो ती आतां सारकी आटलेली आहा. सो 1 वरूच पंपींग केलें काय बांय आटता. सो आमी आतां कितें केलें अल्टरनेट अरेंजमेंट तांदळाचें उदीक आनी बांयचें उदीक धरून दोन्ही प्रेशरान तांकां रातची आतां सोडपाचें हें केलेलें. ते काल आमी ट्राय केल्ली, तितून सक्सेस जालेलो आनी ती सॅटिस्फाय आहा की अशें उदीक आपल्या मेळ्ळा आमी सॅटिस्फाय जातली. सो तशें आमी आतां एवरी अल्टरनेट डे करता. तुयेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. नोंदी जावंक नाशिल्ले मतदार मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित जावंक जायनात. वेंचणूक आयोगाक तशें दिसता. ते नदरेन तृतीय पंथीया खातीर आयोगान खाशेलें प्रशिक्षण दिवपाक सुरवात केलें. जागृताय शिबीर आणि तेच बरोबर प्रशिक्षण दिवपी कार्यशाळा बुधवारा मिनेजीस ब्रागंज सभाघरात घेतली. उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी आर मेनका आणि अतिरिक्त जिल्लोधिकारी गोपाळ पार्सेकारान ते खातीर कष्ट घेतले. इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इज डेस्टिन्ड टू मेक एवरीवन वोट. ऑल एलिजिबल वोटर्स should cast their vote. कार्यशाळे उपरांत काय प्रशिक्षणार्थी तृतीयपंथी गोवा 365 कडेन उलयले. तांणी आपल्यो अडचणी सांगल्यो. हाँ, वोटर कार्ड के इशू में यहाँ पे मीटिंग था, इसलिए हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं जितने भी ट्रांसजेंडर है गोवा पे. वोटिंग कार्ड नहीं है बोल के मतदान करना हम लोग का अधिकार है, सबका अधिकार है, तो इसलिए इस नहीं है बोल के ये मीटिंग था, इसलिए हम लोग सभी इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे. मैं बोलना चाहती हूँ कि हम लोग ट्रांसजेंडर होके हम लोग को कोई रूम नहीं देता है कि हम लोग ट्रांसजेंडर है बोल के वो बोलते हैं नहीं रूम नहीं मिलता है तुम लोग को, ऐसा वैसा. ऊपर से फिर हम लोग काम पे जाते हैं तभी फिर पुलिस वाले फिर बहुत मुश्किलें करते हैं. फिर क्या करें हम लोग बताइए. आप लोग थोड़ा देखेगा तो और भी अच्छा है. फिर हम लोग काम ढूंढने जाते हैं, वो ये काम भी नहीं मिलते कि हाँ तुम लोग ट्रांसजेंडर है तुम लोग को काम नहीं है. डिफिकल्टी म्हणल्यार खूब डिफिकल्टी आसा. कित्याक आमी ट्रांसजेंडर म्हणून आमकां रूम मेळना, पुलीस अरेस्ट करता. मागीर हॉस्पिटलान गेल्यार मातशें प्रॉब्लम करता. नर्सीस पळयना, डॉक्टर सारके पळयना आनी मातशें रोडीर बी चलत गेल्यार लोक चेडेच चालयता. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.